आता खबरो विस्तारान। भाजपा सरकारान 2012 उपरांत गोंयांत उत्कृष्ट दर्जाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराची उबारणी केल्या। 2017च्या वेंचणुकेत 21 वयर सिटां जिखतलो म्हण विश्वास मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी दाखयला। भाजपा येवजण्यांचे हायस जनतेक दाखयना। कोण आमीच दाखयता जाल्यार ताचेर कारवाय जावपाक जाय। धार्मीक फूट जनते मदीं कोणे पसरोवचे न्हय म्हण मुखेलमंत्री उलयला। आरडेक्स गुवाहाटी पणजेच्यान संजय मनोली। दर इलेक्शनाक चर्चीच्या नावाचेर चर्चीन अशें म्हटलां, तेचें अशें इंटरप्रिटेशन आसा आनी तें तुमच्या विरोधांत आसा अशें चित्र दर इलेक्शनाक केलें वता। आनी चर्च इज अ रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन। आय वूड नॉट लायक टू कॉमेंट ऑन इट। पूण एक गोष्ट निश्चित, म्हाका राजकीय क्षेत्रांतली सादारणपणे 20-25 वर्सांच्या अनुभवा वयल्यान हांव सांगता की काही वर्सां पयलीं मायनॉरिटी भाव BJP कडेन दुबावान पळयताले, थोडे पयस रावताले। इतलेंच न्हय तर हांवें म्हज्या मतदारसंघात अनुभव घेतला की पयले फावट जेन्ना हांव निवडून आयिल्लो, निवडून येणारो मनीस बहुतेक बुथांनी नंबर 1 आसता, काही ठिकाणी नंबर 2 आसात, काही ठिकाणी 3ऱ्या स्थानाचेर आसात। पूण निवडून आयिल्लो मनीस हो एखाद्या बुथाचेर अकाउंटूच उगडूं शकलो ना अशें केन्ना जाल्लें हांवें आयकूंक ना। बट आय हॅव एक्सपिरियन्स्ड इट। आनी इन्सिडंटली तो बूथ आसलो हो फूल मायनॉरिटीचो आसलो। म्हणजे हांव 2000 म्हणजे 15 वर्सां पयलीं हांगासरल्या मायनॉरिटीचो सादारणपणे दृश्टिकोन कसो आसलो BJP कडेन पळोवपाचो। पूण इट हॅज चेंज्ड। 2002 स्थिती 2007 नासली। 2007 हांवें थंय मेजॉरिटी घेतली आनी तशीच कोणेय कितें सांगू, पूण ओवर अ पिरियड ऑफ टायम मायनॉरिटीचो आमचे कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन कोणेय कितें सांगू हो पॉझिटिव्ह जावंक लागलो आनी मोठ्या प्रमाणात हळू आमचेर विश्वास दवरूंक लागले। हांव ती सोपयता। आमचो मित्र बाबूश डिसोजा म्हापशाचो आमदार हो पयलो जेणे आमची उमेदवारी स्विकारली। आमच्या बरोबर मंत्रिमंडळानूय रावलो आनी कालच्या फावटी जाल्यार अनेक जाण आमचे कॅन्डिडेचर स्विकारले। आमच्या बरोबर 5 वर्सां सरकारान आसले आनी त्यामुळे BJP कितें आसा ही ते बऱ्या पद्धतीन सांगू शकतात। प्रचारात सरकारी योजनांचा गैरवापर, सरकारी योजनाचे मतांसाठी हत्यार नको, योजनाचे आमिष दाखवल्यास कठोर कारवाई, अशा प्रकारचे हेडलाईन्स वर्तमान मिडियांत आसात। भितर कंटेंट पळयल्यार कांय ना तशें त्या संदर्भात। पूण म्हाका दिसता ज्यो योजना शासनान केल्यो त्यो योजना जनते समोर व्हरप हो आमचो अधिकार आसा।